पार्टीच्या हेजेर येवंक ना. हांव गोंयकार म्हणून येयला. Tense situation was witnessed at Azad Maidan on 14th April 2021, where currently Goa Taxi Association has been protesting against the state government to scrap Goa Miles taxi app. On April 14, when RG leader Manoj Parab came to address his speech, he was interrupted. Watch the visuals. एक वर्स जाले कोविड आसा आतां. एक वर्साक कितलेशेच प्रोटेस्ट जाले आनी हे प्रोटेस्ट करपाक हो BJPचो सरकार गोंयकारांक लायता. एवरी टायम फक्त गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा आनी कोणाक ना. केन्ना तुमी पयला व्हडले बिल्डर रस्त्यार येयल्ले? केन्ना तुमी पयला हे व्हडले व्हडले लँड माफिया जे आसा पळय, ड्रगिस्ट आसा आनी कोणा हे चोडवां विकता ते रस्त्यार येयला केन्ना? तेंचो धंदो बंद पडला केन्ना? फक्त गोंयकार हे मायग्रंट येवन आपणाक जाय तशें इल्लीगल करता ते रस्त्यार येना. कित्याक? तांकां हो सरकार पोसता, अक्षरशः पोसता आनी आमकां रडयत आसा. टॅक्सीचो इशू आयज नवो दीस. खूब जाणांनी विचारलें आमकां तुमी पयलीं कित्याक येवंक ना. आमकां फोन डेली येताले. पयलें म्हटल्यार हांव आउट ऑफ स्टेशन आहलो 5 दीस. ओके, जेन्ना पावले आमकां येवपाचें जाल्लें, पूण एक काळजान लागतालें सदांच. हो जो प्रोटेस्ट आसा हो टॅक्सीकारांचो प्रोटेस्ट, जाल्यार हांगा पॉलिटिशन करता कितें? ज्या पॉलिटिशनांनी गोंयची वाट लायल्या, गोंयकारांक काबार केल्या, असेंब्लीन बसोन पोयमी म्हणटा ते ह्या स्टेजीचेर करता तरी कितें? ज्यांच्यांनी असेंब्लीन बसोन थंय गोवा मायल स्क्रॅप करपाक जाय ते हांगा येवन भाशणां कित्याक ठोकता आनी आमी ताळयो मारता. ते भाशणां ठोकीत आसा आमी सकयल बसोन ताळयो मारिता. कितलीं वर्सां जालीं हेंच चल्लां, होच रुटीन. MLAs येता, मिनिस्टर येता, ताळयो मारता. तो मायकल लोबोयन हांगा ह्याच प्लेसीचेर तेणी सायन मारलेली आनी ते प्रतिमा कुतिनो तेच्या वांगडा आसले. इतले दीस ते प्रतिमा कुतिनो गोवा मायल स्क्रॅप जावंक ना जाल्यार कित्याक धरण्यार बसोंक ना? असले काय ना ते मायकल लोबोची सायन घेवपाक? तुमकां विचारता असले काय ना? आनी तुमी तेका ताळयो मारता. तकलेर चडयल्यात तुमी आयज आमदारांक, ह्या दलालांक तुमी आयज तकलेर बसयल्यात तुमी. म्हणून आयज ही पाळी येयल्या गोंयकारांक रस्त्यार येवपाची, अशें प्रोटेस्टाक बसपाची. हेका जिम्मेदार ते ना. ते आपणाक जाय ते करतले. हे MLA आपणाक जाय ते करतले. आमी कितें करतले हें डिपेंड आमचेर आसा. आमची परिस्थिती कितें आसतली हे डिसायड आमी करपाक जाय. ते आमी करूंक ना इतलीं वर्सां. ते येतात भाशणां ठोकतात, आमी तुमच्या वांगडा मरे पर्यंत ना. कोण रे बाबा आसा हांगा? खंय तो गिरीश चोडणकर, खंय तो रेजिनाल्ड, खंय तो जय साळगांवकर, खंय गेले? मरे पर्यंत आसा जाल्यार हांगा कित्याक बसोंक ना? ताळयो मारल्या मरे तुमी, गेले मरे घरा जेवता मरे एसीन, मारता मरे बियरी कापाक बसला मरे ते. हांव सारकें उलयता. लोकांक सांगोनी हांव उलयता ते रॉंग जाल्यार लोकांक स्टॉप करूनी. लोकांक स्टॉप करूनी. पॉलिटिकल म्हटले हे गोवा मात कोण तूं स्लॅप करतलो? तूं स्लॅप करतलो का गव्हर्मेंट करतलो? कोण स्क्रॅप करतलो? पार्टीच्या हेजेर येवंक ना. हांव गोंयकार म्हणून येयला. हे उलोव नाका ते उलोव नाका चल्ला कितें रे? अरे हे उलोव नाका म्हणूनच पाड पडल्या. हे लिडरांक माथ्यार बसयल्यात, ह्या स्टेजीचेर हाडून ताळयो मारपाक लायल्या लोकांक. हे बंद जावपाक जाय.
अरे प्रतिमाचो ते रेजिनाल्डाचो भुरगो हांगा आसा, कोणाची बायल भुरगीं हांगा आसा, तुम्ही मारतात, ताळयो तुम्ही मारतात आणि राजा तांकां तुम्ही करतात. जेन्ना सरकारान आणले हे चोर हे जाला तेच करपाचे, तो दीपक ढवळीकर दिलो. अरे नाल्याक तुझ्या भावान काबार केले टॅक्सीकारांक आणि तो येवन हांगा भाशणां दिता. कसली रे भाशणां ही? गोंयकारांक रोडोवपाची, गोंयकारांक काबार करपाचे ना आमी टाळयो मारता. लॉज आमकां दिसपाक जाय, तांकां न्हू, लॉज आमकां दिसपाक जाय. आमी टाळयो मारता तांकां, आमी तांकां राजा केले. हे स्टेज ही स्टेज शेअर जावपाकूच जायनासली. ही पवित्र स्टेज अपवित्र तेंच्यांनी केल्ली हा. तुमकां सांगता, ह्या दलालांनी जेंच्यान तुमकां काबार केला ते ह्या स्टेजीर रावन भाशणां ठोकतात. हे जावपाक जायनासले. आणि मागीर आमी कितें म्हणटा, तुमी टॅक्सीकार कितें म्हणटा, गोंयकार तुमकां सपोर्ट करिना. मेळावली तुमी पयला आसतले लोक कशे बदला ते. आपली फायट आपूण झगडला, तुमची फायट तुमी झगडपाक जाय, दुसऱ्याचेर रिलाय जावपाक जायना. मनोज येतलो आनी कोण येतलो आनी तुमची फायट तुमचो इश्यू सॉल्व करतलो, जावचो ना. माझी टॅक्सी ना, माझ्या पोटान दुखचें ना, पूण तुमची बायल भुरग्यां ते चेडूं येवं पळय टॅक्सी ड्रायव्हरचे चेडून रडटाले, काळजाक लागताले तेन्ना. आमच्या गोंयांत 60 लाख टुरिस्ट येता आनी एका टॅक्सी ड्रायव्हराचे चेडूं रडटा ह्या स्टेजीर. ही पाळी गोंयकारांची येयल्या आनी हे मायग्रंट येवन, हे भायल्यान येवन हांगा राजा जाल्यार करोडपती जाल्यार हसता आनी टायमपास पळयता आसतले. आयज गोंयकार कशे फोंडान पडला ते पळयता आसतलो. तो गोवा मायल्स वालो, तो अपना बाडा ते भरपूर आमचे रेस्ट्रिक्शन येयली. तुमकां सांगता, तुमकां दिसत रे मनोज कित्याक येवंक ना, रेव्होल्युशनरी गॉन्स कित्याक येवंक ना काय म्हणून. आमी सगळो पेपर वर्क केला, तुमकां दाखयता. हे रेजोल्युशन घेतला आमी अंजुना पंचायतीन आनी सेम रेजोल्युशन सगळ्या स्टँडांचेर दिल्ले तांकां घे म्हणून गोवा मायल स्क्रॅप करपाक. ही सगळी लेटर आमी ड्राफ्ट केला. एक कंप्लेंट केल्या गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट. एक आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केला. ही पळय वाचून दाखवू नाका. हे रेजोल्युशन आमी पंचायतींच्यान सगळ्या डिपार्टमेंटांक धाडला. आमचे टाइमपास करूंक येवंक ना. टॅक्सीवाल्या म्हणटा जर आसा जाल्यार आसा, ना जाल्यार ना. आमचे सिंपल हे. आमी इतली वर्सां रावले कित्याक आमकां चिंतपाक टायम जाल्लो बाबा तुमच्या वांगडा रावपाचें काय ना. पूण जेन्ना आमी चिंतले की बाबा हें आतां जावपाचें ना, आमकां रावचेच पडटलें आनी टॅक्सीकारांक युनायट करचेच पडटलें. ताका लागून आमी एक मिटींग कॉल आउट करूंक ना. आमी टॅक्सी स्टँडाचेर गेले, नॉर्थ टू साऊथ, सावथाचे फक्त थोडे उरलेले, बाकी सगळे कडेन हांव पर्सनली वचून आमी भाशणां दिली लोकांक. तांकां सांगलें कशी टॅक्सी आसपाक जाय ती. तुम्ही टॅक्सीकार, तुम्ही प्राऊड टॅक्सीकार, इतली वर्सां गोंयचो जर टुरिझम वयल्या लेवलार येला जाल्यार कोणी येला रे? तुम्ही येला मरे? हा काय सरकारान येला या बाबून येला भायर वचोन? टॅक्सीकारांनी येला. आयज जर टॅक्सीकार फॉरेनर पासून जर फोन मारताले, टॅक्सीकारांक फोन मारताले, हॉटेलवाल्यांक न्हू. सारखे मरे? हेचो व्हॅल्यू आमी दवरूंक ना. एज अ टॅक्सीकार म्हणून आमी रिस्पेक्ट आमचो दवरूंक ना. हे पयलीं लक्षांत दवरा. टॅक्सीकार म्हटल्यार तुम्ही प्राऊड टॅक्सीकार म्हणून आसपाक जाय आसले. तुम्ही तुमचो बिझनेस तुम्ही सांबाळपाक जाय आसलो, सांबाळोंक ना. आमी कितें केलें, काडले आनी घाट्याक काडली आनी ताका टॅक्सी दिली काडून, चलोवपाक दिली. आयज तो ओनर जाला 10 टॅक्सीन. तो जाला काय ना? आयज आमच्याच पोटार येता. तो रेटी कमी रेटीन भाडी मारता. आयज तुमची गॅजेटेड रेट आसा. सपोज हांगाल्यान पणजेच्यान एअरपोर्ट सपोज 2000 गॅजेटेड गव्हर्मेंटान दिल्या जाल्यार तुम्ही 1500 पासून वयता. कोण सांगता हे? वयता काय ना सवाय रेटीन? हे कोण सांगना? माफिया केल्ले आसा. आनी हे माफिया केला पळय, सिस्टमॅटीक केल्ल्या. ह्या बीजेपीच्या, ह्या काँग्रेसच्या सरकारांनी तुमकां माफिया पयलींच्यान इतल्याक लागून केला. आनी फेसबुकाचेर जाला. तुमकां कोणे रस्त्यार वयताना माफिया म्हटला रे? म्हटला? फेसबुकारूच चलता. कित्याक नाटक चलता? तांकां ओला उबर हे सगळे हे आनी हे माफिया बेश्टे सांगना. तितून थोडे टॅक्सीकारूय पूण तांकां आयज माफिया म्हणटात तेन्ना तांच्या भुरग्यांक, तांच्या बायलांक लागता आनी ती हांगा रडटात. नाव तुमचे पिड्ड्यार झाले. आता इथे चल्ला मारतोड कितें कापासता केसी घेवपाक तुमच्याकडे? आमच्याकडे बाबा ना. आमी थकले केसी घेवन. 6-7 केसी चलता म्हाजेर. थकलो जायना. तेतून टायम वयता. तुमच्याकडे आसा? तुमकां दिसता मारतोड करून सरकार आयकतलो, गोवा मायल स्क्रॅप जातली? खंय कोणाक दिसता? हात वयर घाला. मारतोड करून जर गोवा मायल स्क्रॅप जातली कोणाक दिसता? आमी ऑडियो आयकतात. थोडे टॅक्सीकारांचे ऑडियो येता. मारया, तोडया, फोडया. कितें फोडया? फोंडान पडपाच्या? बायला भुरग्यांक फोंडान घालपाच्या? जाला मारतोड. कोणाक दिसता मारतोड करून जातले काय? गोवा मायल फोडून जातले? गोवा मायल सोडले? हा
एकूच तेका ऑप्शन तुम्ही आज जे बसलात मेळावली जे प्रोटेस्ट चाललो मेळावली भाशेन आमकां हांगा बसपाक जाय जो मेरेन फक्त बसपाक जाय आनी कांय ना जो मेरेन सरकार आयकना तुमचे टॅक्सी ऑफ रोड ते ऑफ रोड आसपाक जाय आनी कांय ना एकूच ऑप्शन मेल्ले आहा आमी आनी मरपाचें कांय ना बंद म्हटल्यार बंद फाल्यां तुम्ही चिंतू नाका 8 दिसांनी परते चालू करतले 10 दिसांनी आमी थकपाचें ना जर तुम्ही घेतलात जर तुमकां करपाक जाय जर गोवा मेल स्क्रॅप जावपाक जाय जाल्यार तुमकां टॅक्सी ऑफ रोड कंटिन्युअस दवरचे पडटले जो मेरेन गोवा मायल स्क्रॅप जायना ते अपना भाड्या स्क्रॅप जायना उबर येता ते स्क्रॅप जायना तेन्ना ते आतां तुका भाडी मारता ते जो मेरेन तूं हांगा बसना तो मेरेन जावपाचें ना ते हांगाच बसचे पडटले आनी ऑप्शन ना आनी दुसरे ऑप्शन ना मारतोड करून जावपाचें ना आनी कोर्टान वचपाचें पळय आमी ऑलरेडी रोहनान सगळे RTI कलेक्ट केल्ले आसा आमचो तो प्रोसेसूय चालू आसा कोर्टान वचपाचो काल पयर येवन रोहनान दाखयला RTI कलेक्ट केला ते आमी अशें ना की फाटल्यान फक्त बेश्टे बोवाळ मारता फेसबुकाचेर घालता म्हणून बेश्टे तुमच्या वांगडा भोंवता म्हणून आमचो लिगल प्रोसेसूय चालू आसा सो दोनूय सायडीच्यान अटॅक जावपाक जाय दोनूय सायडीच्यान प्रेशर येवपाक जाय पूण ही गर्दी न्हू इतले टॅक्सीकार आसा तुमकां येवपाक जाय भायर सरपाक जाय ना जावचें ना ह्या गर्देन सरकार हालपाचो ना प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता जर कोविड बिवीड काय ना प्रोटेस्टाक कोविड लागना यांच्या रॅली कोविड लागना मोदी अमित शाह ते जाय तशे रॅली करता बेंगालाक तांकां कोविड लागना आमकां टॅक्सीकारांकूच लागता रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच लागता हांकां लागना कोविड यांच्या पार्ट्यो चलना पळया मरे वरांनी सगळ्यांक व्हरोन भितर दवरनी बर्थडे पार्टी सोपटेची बर्थडे पार्टी 4000 लोक खंयच्यान येयल्लो तेन्ना कोविड नासलो 144 सेक्शन नासले तेन्ना कशें जालें पुलिसांक एकूच सांगपाचें आमी सगळे जाण येता आमची रावपाचें वयल्यान हांगा डोनेशन काडटा पळय तें सुद्दां काडपाची गरज ना कित्याक भितर बसून सगळें जेवण खाण मेळटलें सगळ्यांक घालूनी पूण घरा रावपाचें ना सगळ्यांक घालूनी भितर तुमची फायट तुमकांच करची पडटली आनी टॅक्सीकार जशें हांव सांगता तुमचो रिस्पेक्ट फुडें जी आमचे जनरेशन येतले तांकां प्राउडली दिसपाक जाय आमी टॅक्सीकार जावपाक जाय म्हणून आमी टॅक्सी चलयतले म्हणून दिसपाक जाय अशें दिसपाक जायना आमी टॅक्सीकार जावचे ना आनी टॅक्सी चलोवप म्हटल्यार कितें तरी वायट बिजनस गुंडा माफिया ही इमेज आमकां पयलीं क्लियर करपाक जाय आनी कितले फावट सांगले तुमकां ही इमेज पयलीं क्लियर करा लोकांचो गोंयकारांचो जर सपोर्ट जाय ही इमेज क्लियर करपाक जाय इमेज कशी क्लियर करची सिंपल सांगपाचें जो कोण आमचो वायलन्स करतलो ताका आमी आमच्या टॅक्सी स्टँडा वयल्यान भायर दवरतले एक स्टेटमेंट तुमच्या कडल्यान येवपाक जाय आसलें ते येवपाक जाय सो आमकां टॅक्सीकार म्हणून आमच्या बायले भुरग्यांक आमकां प्राउड फिलींग येवपाक जाय आनी ते प्राउड फिलींग आमकां स्वता काडपाक जाय आमी पयलीं म्हटल्यार ऑर्गनायज जाय तुमी जाणा गोवा मायल्साचें प्रॉफिट कितें जावपाक शकता ते कॅल्क्युलेट केला तुमी सपोज 5000 टॅक्सी गोंयांत चलता दिसाक 5000 रस्त्यार चलता दिसाक एका टॅक्सीकाराचे 100 रुपया दर 100 रुपया पर डे तांकां कमिशन एका दिसाक कितले जाले 5 लाख रुपया एका म्हयन्याक जाले 1.5 करोड रुपया तू जस्ट इमॅजिन एका वर्साक कितले ते हे कमिशन ते एकट्या मनशाक वयता तुमच्या जिवाचेर भाडे तुम्ही मारतले इन्शुरन्स तुम्ही भरतले मेंटेनन्स तुम्ही करतले त्रास तुम्ही काडटले जोडटलो कोण एकटो हे एग्रिगेटर हे तुमकां कोण सांगतो ना गोवा मॅच नाका आनी गोंयकारांकूय सांगता जे गोंयकार हांगा ना आनी जे पळयता तांकां सांगपाक सोदता आयज आमचे आख्खी कंट्री काडून कॉर्पोरेट वर्ल्डाक दिल्ली आसा आनी तशीच आमचे गोंय काडून आयज कॉर्पोरेट वर्ल्डाक वचता आमचो टॅक्सी बिजनस जर गोवा मायल्साक आनी हांकां गेलो आयज ओला उबर रडटा तूं खंयच्याय स्टेटीन वच ओला उबराक फक्त क्वेश्चन कर आमी अंजुना रॅलीक व्हिडिओ दाखयल्लो दिल्लीचो 22 किलोमिटर त्यांनी भाडे मारलेले 220 रुपया घेतलेले 1.5 वर लागले ताका ट्रॅफिकाक कितले 220 रुपया कस्टमर एज अ कस्टमर म्हाका फायदो आसलो पण टॅक्सी ड्रायव्हराक 220 रुपयान 22 किलोमीटर जातले रे 1.5 वर चलोवन कंपनीन आपले 50 रुपया काढले आम्ही तेका आणि देवताना तेका 100 रुपया एक्स्ट्रा दिले घे म्हणून काकू दिली कित्याक आमकां तेन्ना तुमची उगडास येयली आमचे गोंयचो टॅक्सी ड्रायव्हर जर आसलो जाल्यार आमी तेच करपाक म्हणून तेका काडून 100 रुपया दिले कित्याक 50 रुपयान 170 रुपयान तेजे पोट भरचे नासले रडटालो अक्षरशः आख्खी वाट 1.5 वर त्यांनी गोवा मायल चेका कितें ते ओला उबराक गाळी मारीत रावलो हेच जातले
एकदा हातीन घेतली त्यांच्यानी आमची गोवा मायल्स गोयची टॅक्सी हातीन घेतली न्हू तुम्ही काबार सगळे आणि हेंका फुल सेटिंग एका दिसाक सपोज 5 लाख रुपया येता जाल्यार कितलो हप्तो वयतलो तो इमेजीन करा. 5,000 टॅक्सींचे चांगला आहे ते आपले टॅक्सी हाडटले आणि टॅक्सी गोंयान 15,000 की 25,000 कितले टॅक्सी परमिट्स आसा. जस्ट इमेजीन केदो व्हडलो बिझनस आसा तो. हो बिझनस आमच्या हातीन आसपाक जाय आसलो. आमचे ऑर्गनायझेशन आयज ऑर्गनायज ना. टॅक्सी कार ऑर्गनायज ना. आमी जर ऑर्गनायज असले जाल्यार आयज हो बिझनस आमच्या हातीन आसपाचो. तो आमच्या हातीन ना. आयज कितल्या टॅक्सीकारांक हांव विचारता आयज कितल्या टॅक्सीकारांक टुरिस्ट येता जेन्ना तेन्ना पयलीं तुमकां मेळटा कितल्या टॅक्सीकारांक हांगा ट्रेनिंग दिल्या गायड जावपाची प्लेसीसांचे गोंयचे जे टुरिस्ट प्लेसीस आसा त्याच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगपाची कितल्या जाणांक ट्रेनिंग दिल्या. एक कानोळे एक मिटींग जाल्ली कानोळे घेतले ट्युरिजमा बद्दल हांवें तिनूय अटेंड केलेले आहा आणि आमकां जेसी सुद्धा दिल्लेले आणि लंच बी दिल्लेले. तितून आरटीओ तार येयलेलो जाणा कोण कानोळे जाल्ली तार येयलेलो. खुबशे नॉलेज दिले आनी खुबशी नॉलेज घेतलेली आणि हांव आतां टॅक्सीन असो आहा उलट 25 वर्सां जालो आणि म्हाजो काय दुसरो बिझनस ना ह्योच बिझनस आहा. त्या खातीर आयज म्हाज्या बायल्या भुरग्यांक हाडला कित्याक म्हाका ती कळकळ पावले तुमी येवंक आनी ताका बाय फोर्स हाडले ती म्हणटा आमी येयना खंय कोरोना कित्याक आयज तर हांव तुमी जोडटा तुमकां पयशे खंयच्यान मेळटा म्हाज्या खातीर टॅक्सीकारांक पासून मेळटा सारकें न्हू. आणि ते खातीर आतां म्हाका मातशें उशीर जालेलो आहा कित्याक घरा कडल्यान हांव येयलो घरा कडेन आमचे दोगां भुरगीं घरा कडेन आहा आणि परतून ही बी आहा तांकां जेवण करून हांव आत्तां येयला. आत्तां खूब जाणां जाता काल घरा गेल्या उपरांत 15 जाणांक फोन मारल्या मरे कितके जाणांक मारलेले आहा सगळ्यांक मारले. राती 11 साडे 11 आसा मातशें भावानी या कित्याक तर आयज तर आमी हे सोडले फाल्यां आमी सारके रस्त्यार पडटले. ऑलरेडी आमी अर्दे पडलेले आहा. सो आतां तुमी सगळ्यांक सपोर्ट दिवंक जाय आणि आमचे हे आहा पळय ते फुडें व्हरोंक जाय आणि हे गोवा माल स्क्रॅप करूंक जाय. आणि आमच्या थंय वाड्याचे एक नॉर्मल म्हणून आहा ताका कितके फाटी रिपेअर्स करा रे बाबा केन्ना कितें आसता घे तूं भाडी मार रे जोड रे तूं भायरसून पयसो हाडला 5 गाडयो न्हू 10 गाडयो आमच्या कडेन एकूच आहा तरी सुद्दां आमी आमचें घर सुद्दां सारकें ना कोणी सर येवन पयलें जाता. पण आमी कितें आमच्या कडेन एकूच बिझनस आहा म्हणून आमी हे धंद्याक आमी आयज ताका आमी सोडूंक ना. आनी 25 वर्सां जालीं आमी हे धंद्यान आसा आणि ह्यो धंदो आमी बरो सोडचे ना. आणि ते नॉर्मलाक आनी कितें आहलें तूं बाबा तुजी टॅक्सी आमकां भाडी मार कितें कर पण ह्यो आमचे 500 गाडयो आहा तेजेर बिंदास भाडी मारता. काल ताका हांवें गाडी आडी घातली तो हांव सोजमार कितें कर तो पात्रांवून म्हणा पळयता जाल्यार तो ड्रायव्हर आसलो. तो मागीर म्हणलो ना रे आपूण पात्राच्या हेका व्हरता आंटीक व्हरता. तूं आंटी व्हर कोणें तूं व्हर पात्रांक सांग म्हटलें वनिल्यान गाडी आडी घातल्या म्हणून आनी तुका जाय जाल्यार कितें करूं जाय कर म्हणून सांगलें. आमच्या पर्वरी एरियाचो तेजे जाय जाल्यार नंबरूय हांव दितलो कित्याक ताका कितके बरें सांगलें केन्ना तो कॅर करिना. आता गोवा माइल्स स्क्रॅप झाली सपोज गोवा माइल्स स्क्रॅप झाली ओके फर्स्ट एक धरया की आम्ही प्रोटेस्ट केलो सगळे केले गोवा माइल्स स्क्रॅप झाली. गोवा माइल्स एकूच इश्यू आसा टॅक्सीकारांचो भाडी कमी मारतात मरे भाडी चोरता मरे ड्रॉप करपाक वयता आणि परते येताना रिटर्न भाडे हाडटा मरे हा जाता मरे आमचेच गोंयकार आमचीच मारता काय ना एक्सेप्ट करा. फोटिंग पण हांव खूब टॅक्सी स्टँडाचेर पर्सनली भोवलाय सगळे टॅक्सीकारांनी म्हाका सांगला हांव केन्ना टॅक्सीन बसोंक ना. हे जाता मरे पोट मारता मरे तुमच्या एकामेकाचे तुमी हे बंद जावपाक जाय. जर आमकां गोवा माइल्स स्क्रॅप जावपाक जाय गोवा माइल्स स्क्रॅप जाली जाल्यार फुडें टॅक्सी ऑर्गनायज जावपाक जाय. प्रत्येक टॅक्सीकाराचे पोट चलपाक जाय. कोणे कोणा कडेन चिटींग करपाक जाय 2000 रेट जाल्यार 2000च आसपाक जाय. कोणेच 1500 मारपाक जायना हे जावपाक जाय. कोणेच 800 रुपयांक मारपाक जायना. कोणेच येताना फोटिंगपणा करून परत भाडे हाडपाक जायना. आमी जाणा लोक म्हणटात तुमकां तुमी चड रेटी घेता पण आमी जेन्ना भोवले तेन्ना आमकां कळ्ळें कॉम्पिटिशन इतलें वाडलेलें आसा की 2000 जर स्टँडर्ड रेट आसा तुमी 1500 तुमकां व्हरचें पडटा 1200 रुपयांक सुद्दां व्हरचें पडटा मरे. कोण सांगना हे तुमकां माफिया केल्ले आसा कित्याक तुमचे थोडो जो ग्रूप एक आसा पळय तो फक्त मारामारीन बिलीव करता. जितले मारामारी करतले तितले तुम्ही गुंडा माफिया जातले तितले तुमचे नाव बाद जातले आणि तितलो तुमकां गोंयकारांचो सपोर्ट कमी मेळटलो.
तुमकां जर गोंयकारांचो सपोर्ट जाय जसो मिळावली सपोर्ट मेळलो तसो जर तुमकां सपोर्ट जाय जाल्यार पयलीं म्हटल्यार मारामारी बंद जावपाक जाय. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन आमी तरी मारामारीन बिलीव करिना आनी तुमकांय रिक्वेस्ट करता की तुमी बिलीव करूं नाका. जर मारामारी करून जर गोवा मॅच वचपाची आसली जाल्यार इतल्यान वयतली आसली. ती मारामारी करून वचपाची ना. ती वयतली जाल्यार प्रोटेस्ट करून आनी युनायटेड जावन अशें तुमी सांगतात पळय तो टॅक्सी कोण तो मारता भाडी मारता तें खपोवन घेवपाचें ना, तेका मारपाचें ना. पूण त्याची टॅक्सी तुमी तुमच्या स्टँडाचेर घेवंक जायना. कोण मारामारी करता तेका टॅक्सी स्टँडा वयलो तुमी भायर मारपाक जाय. गव्हर्नमेंटाक कंप्लेंट करपाक जाय बाबा अशें अशें करता म्हणून. तुमची युनिटी पहिली जाय. तुम्ही तुमचें नांव बाद करून घेवं नाका इतलेंच पांया पडटा. कित्याक आमकां फुडले जनरेशन येतले ते टॅक्सीकार जाल्ले जाय. हो धाकटो बिझनस न्हू, करोडांचो बिझनस हो. तुम्ही सगळे जर युनायटेड जाले न्हू तुमचे करोड जे 15 करोड हांव सांगता पळय गोवा मायल्साक वयतले ते 15 करोड तुमच्या कडेन येतले. तुम्ही ऑर्गनायज जायत जाल्यार ते 15 करोड तुमकां तुमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक ते पयशे यूज करपाक जाता. तुमचे स्वताचे गॅरेजीस घालपाक जाता. तुमची स्वताची क्रेन सर्व्हिस करपाक जाता. तुमचो स्वताचे स्पेअर पार्ट्साचे शॉप घालपाक जाता. सगळे अंडर टॅक्सीच्या अंडर करपाक जाता. तुमकां ट्रेनिंग दिवपाक जाता. तुमकां युनिफॉर्म दिवपाक जाता. सगळे करपाक जाता. पूण तुम्ही ऑर्गनायज ना. नॉर्थ गोवा ऑल गोवा हे अशें चलपाचें ना. सगळे टॅक्सीकार एकठांय येवपाक जाय. एकूच ग्रुप आसपाक जाय टॅक्सीचो गोंयांत. एकूच 4-5 न्हू. जेन्ना हे जातले तेन्नाच सरकार हालतलो. 5 ग्रुपान 10 ग्रुपान सरकार हालपाचो ना. लास्ट टायम जाल्ले तशेंच परते जातले. परते सांगता तुमकां तकलेन घाला. तुमचे 9 दीस तुम्ही बसला. 9 दीस बसला ते विसरू नाका. उठो नाका जो मेरेन गोवा मॅच वचना तो मेरेन उठपाचें ना. जाल्यार तुमचे 9 दीस 10 दीस कितें बसता पळय ते सगळे वेस्ट वयतले. उठपाचें ना. जाता ते जावं. जाता ते जावं. आमच्या भुरग्यांक आमी चिंतता आमची भुरगीं टॅक्सी ड्रायव्हरूच जावपाक जाय. टॅक्सी ओनरूच जावपाक जाय. आमचे टुरिझम आमी फुडें व्हरपाक जाय. भायले येवन आमचे हांगा व्हरपाचें ना. आयज हांगा ते भायले येवन 10 येल्लप्पा मल्लप्पा लमाणी काडून 10 गाडयो काडटात. कमी रेटीर व्हरतात. गोंयकारांचे पोट तेंच्यांनी मारून उडयला. आनी कॅरेक्टर सर्टिफिकेट कोण दिता तांकां? हेच पॉलिटिशियन दिता मरे. आं आणि आम्ही सांगता हांगा सांगता आमकां पॉलिटिशियनाचेर उलोव नाका म्हणून. अरे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिता कोण? तांकां रेजिडंट सर्टिफिकेट दिता कोण? सगळे हांगा पॉलिटिशियन करता आनी तेंचेरूच उलोवप ना. तांकां हांगा स्टेजीर येवन नाचोवप. तेंचे फोटो तेंचे लायव्ह व्हिडिओ आनी ते आपल्या पेजीर घालता. वी आर विथ टॅक्सी ड्रायव्हर. खंय आसा रे? रेजिनाल्डाक केन्ना पयला तुमी 5 लोक तरी घेवन येयल्लो? गोंयकार तेणी थंय घाटयांचे झोपडपट्टे तयार केल्या. थंय टॅक्सी ड्रायव्हर तयार केल्या आपले. तो उलयता तेचेर कोण उलवचो ना. जयेश येयलो जयेशान करूंक ना. जेन्ना गव्हर्मेंटान आसले तेन्ना कितें केल्ले तुमी? MLA आसलो मरे एक बिल कित्याक घालूंक ना? कित्याक घालूंक ना? एसेंब्लीन आतां एसेंब्ली जाली कित्याक प्रायव्हेट मेंबर्स बिल घालूंक ना? गोवा मॅच नाका म्हणून घातला खंयच्या MLAन? येवन हांगा भाशणां ठोकली मरे. बीजेपी गाळी मारून गेले. आपूण कितें केलें? आणि हे जेन्ना जर सरकारान हाडले हे तेच करपाचे. ह्या चोरांनी आमकां केन्ना तरी वयर काडला. गोंयकारांक लागून एक तरी पॉलिसी केला? जेन्ना काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसलो तेंच्यांनी कित्याक टॅक्सीकारांक प्रोटेक्ट करूंक ना? कित्याक तेंच्यांनी रूल करून दवरूंक ना की भायल्या टॅक्सीकारांक आमी हांगा जागो दिवचे ना, परमीट दिवचे ना? कित्याक करूंक ना? सांगतात पळय ते गोंयकारांक गोंयकार कोण ते पयलीं हांकां खबर ना. हेंच्यांनी रेशन कार्ड आनी वोटींग कार्डां केल्या पळय तेंकां गोंयकार केल्ल्या. आणि आमची चूक आसा. आमी तांकां ड्रायव्हर दवरले. आमी तांकां ओनर केले. आमी तांकां पात्रांव करून ते आयज आमी तांकां पात्रांव म्हणटात. आमचे भुरगे तेंच्या कडेन कामाक वयता. लॉज न्हू आमकां ही गोंयकारांक? कोणें केला हे? सरकारान करूंक ना. सरकार सगळें करिना. आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाक जाय. तशी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या टॅक्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सी गोवा मायल्स स्क्रॅप जातलो जर तुमी हांगा जर मरे पर्यंत जो मेरेन टॅक्सी ती स्क्रॅप जायना गोवा मायल्स तेन्ना बसतले तेन्नाच जातली. ना जावपाची ना. हे लक्षात दवरा. 8 दीस 10 दीस. आनी एक तुमकां सांगता लिडरलेस तुमचो प्रोटेस्ट आसपाक जाय. हांगा कोणूच लिडर आसपाक जायना. एकटो येवन हांगा स्टेजीर येवन सांगतलो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जावपाक जायना. प्लीज पांया पडटा तुमकां. एवरी टायम टॅक्सीचे तेच जाला. कॉल ऑफ म्हटलो कॉल ऑफ जालो. रेडी आसा पयलीं म्हटल्यार तुमकां विचारता रेडी आसा तुमी बसपाक? पयलीं म्हटल्यार आनी एक तकलेन घाला की हो प्रोटेस्ट तुमचो एकट्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलाचो. तुमी जर MLA येवन जर हांगा उलयता न्हू जाल्यार तुमकांय तितलोच रायट आसा हांगा उलोवपाक. तुम्ही उलोवपाक जाय. पोट तुमचे बसता. तुमच्या पोटाक तुमचे येता. आवय बापायक आनी भुरग्यांक पयशे तुमच्या मेळना तेंच्या न्हू. ते आपली थंय पॉलिटिकल राजकारण करपाक येतात. पोळी भाजतात वयतात.